सर, हांव सिद्दीकी खान. म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें, सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका, मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर, MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओक एक करून तेणी एडिट करून फेक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें.